ती परत पिलर दिली तो म्हणटा आमी ऑलरेडी दिवन दवरलेली आसा. सो आतां आमी फ्रेश दिता म्हाका हेजेर कशी करून आमची एक्शन घेवन तेंचेर FIR पयलीं म्हणटा ती लॉन्च केली म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचेर. ते रायट तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पळय ताका कसलीच अधिकार ना, ताका रायट ना. कित्याक तुमी जाणा गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे प्री मॉन्सून जेन्ना वर्क स्टार्ट जाता पळय आख्खे गोंयांत खंयसरूच तुका आफ्टर 15 मे करपाक मेळना रोड्स. सो हो कायदो आसा आमचो. आफ्टर 15 मे ताका परमिशन आनी हें परमिशन कोणाकूय कडेन ना. आफ्टर 15 मे टू डीग अ रोड. आनी आयज हे कोणाकूच भंय नासतना कांय नासतना हो कॉन्ट्रॅक्टर आतां कंटिन्युअसली सगळे कडेन रोड खणीत आसा. हो आतां फर्स्ट इन्सिडंट न्हू, आतां 3 कडेन तांचो इन्सिडंट जाल्लो आसा. फर्स्ट इन्सिडंट जालो काशी डेरी कडेन थंयसर. सेकंड इन्सिडंट पळय इलेक्ट्रिसिटी 22 वरां लायट ना जाली. आयज परत आतां पयलीं पायपलायनीचो जालो. सो हेज्या लागून तांकां खंय तरी हे करता तांकां कोण विचारपी ना जाल्यार कांयच ना. आनी आमचे आख्खे सिटीजनाक वास्कोकारांक ताणें रेमिशनाचेर घेतलेलें आसा. त्या लागून हांवें डिटेलान सगळें मेन्शन केलेलें आसा. म्हाका तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट आसा की बेगीच्या बेगीन तेंचेर FIR जावं तांकां हांगा आपोवन तेंचे डॉक्युमेंट्स तुमी चॅक सो हांवें तेजेर मेन्शन केल्लेलें आसा तुमचे थोडीशी गजाली तेंचेर ती कसली सेक्शनां घालपाची कितें आसा ती डॅमेजींग ऑफ प्रॉपर्टी तेजेर सगळें मेन्शन केल्लेलें आसा. सो हेजेर म्हाका कित्याक नाजाल्यार तें कितें जातलें तें फक्त आमकां कोंकणाकून उडयत घालचें. कित्याक तांकां कोण विचारपी ना कांय नसल्या कारणान ते जाय तशें आपल्याक करतले. कित्याक आतां तांकां सगळ्यांक खबर आसा. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून विचारलें. ते म्हणटा आमी तांकां कसलें परमिशन दिलेलें ना. चीफ ऑफिसराक विचारलें. चीफ ऑफिसरूय म्हणटा आमी कसलें परमिशन दिलेलें ना. इलेक्ट्रिसिटी तांकां चलता म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी एक्चुअली करता जाल्यार आमकां कन्सिडर करूंक जाय. सो हेजे लागून फक्त म्हाजो इतलो आसा कित्याक आयच्या दिसा भितर तांकां मातशें तांकां आपोवन आनी तेंचेर आनी इमिडिएटली तेंचेर FIR जावंक जाय जे पर्यंत ते जायना. कित्याक मेन लॉस लोकांक जाता न्हू. आतां पयलीं 22 वरां लायट ना जाल्यार लोकांची आयस्क्रीम जावं रेफ्रिजरेटर जो बिजनस करता तांकां इतले लॉस जाता कितले जाणांचो कॉल येता आनी हांकां कोणाकूच कांय पडलें ना. फक्त इतलोच म्हाजो तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की इमिडिएटली मातशी ही हांवें कंप्लेन फायल केल्या तेजेर एक्शन जावन ती FIR तेंचेर लॉन्च करची. ओके येस मातशें प्लीज. येस थँक्यू. सराची घेऊया पहिले. सराची घेऊया. प्रायव्हेट सर काय तुमचा मुरमुगावच्या आमदाराने ऑफिशियल कंप्लेंट फाईल केली आहे ताजेर तुम्ही कितें एक्शन घेतली? सो आतांची म्हाका कंप्लेंट मेळ्ळी रिगार्डिंग द डॅमेज ऑफ वॉटर पायपलायन बाय वन कंपनी. सो एज पर and I will verify the documents and if anything is there and if anything is not there, the documents are proper, permission is done, documents are not there, I will take necessary action. साहेब आज वास्को पोलीस स्टेशनाचेर तुम्ही ऑफिशियली कंप्लेंट फायल केल्या ऑन दॅट अदानी इंडियन ऑयल गॅस कंपनी. वॉट हॅव यू रिटर्न? वॉट इज युअर डिमांड? कितें तुमी सांगूंक शकता? हांवें आतां पुलीस स्टेशनार येयलेलो आसा आनी पुलीस स्टेशनाचेर हांवें तेंचेर FIR लॉन्च करची म्हणून मागलेली आसा इंडियन ऑयल अडानी गॅस प्रायवेट लिमिटेडचे. आनी ते अरेस्ट कर म्हणून डिमांड केलेलो आसा. जे ऑफिशियल्स आसा पळय ते अरेस्ट कर म्हणून तांकां इमिजिएटली तांकां अरेस्ट जावंक जाय. तेंचेर FIR फायल जावंक जाय. कित्याक आयज तेंच्यांनी आमकां आख्ख्या मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशें वास्कोकारांक तशें मुर्मुगांवच्या लोकांक ग्रांटेड घेतलेलें आसा. आयज तेंच्या मदीं खंयच म्हाका दिसता की एक भंय म्हणटा तो ना जाल्लो आसा. कित्याक आयज ते कंटिन्युअसली तेंचेर डिगींग चालू आसा आनी जेन्ना डीग करता तेन्ना ते कोणाकूच विचारना. आपल्या बापायचो फात कसो ते खंयचो जाय ते आपल्याक डीग करपाक लागले आसा. अंकुला माताचे लागून आमचे लायटीचे लास्ट टायम जे कनेक्शन प्रॉब्लम जालो लायटी 22 वरां जाली आमकां लायट नासल्या कारणान मुर्मुगांवचे लोक सफर जाले. तशेंच आख्ख्या वास्कोकाराचे लोक सफर जाले. त्याच प्रमाणे आतां उदकाचे कनेक्शनाचेर डॅमेज केल्लेले आसा. थंयचो रस्तो आमचो मेन रस्तो जो कनेक्ट जाता वास्को सगळ्या लोकांक खंयसर तेंच्यांनी रस्त्याक प्रॉब्लम केलो आसा. रस्तो आख्खो सकयल भितर गेल्लो आसा आनी ते लायटीचो जो पोल आसा तोवूय पडपाचो आसा. सो अशी तेंच्यांनी ही नाटकां केलेली आसा. सो इमिजिएटली तेंच्या लागून आयज लोकांक वास्कोकारांक भरपूर त्रास जावपाक लागलेले आसा. फर्स्ट टायम 22 वरां लायट ना जाली, मागीर उदक ना जालें 2 दीस. तेन्ना जेन्ना लायट ना जाली तेन्ना इतले लोकांक लॉस जाले
आयस्क्रीम पार्लर जे आसा, जे आयस्क्रीमचो धंदो करता, जे होलसेलर आसा आयस्क्रीमीचे, जे रेफ्रिजरेटराचो बिझनेस करता, जे बाकीचे बारीक लोक जे फ्रिजीन आपले सामान दवरलेले तांकां सगळ्यांक लाखांनी आनी करोडांनी लॉस जाल्लो आसा. हे कोण रिकवर करून दितलो? ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अडानी, कित्याक हे लॉस जाला अडानीक लागून. जेन्ना लायट नासता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट आमकां सांगता लोकांक इन एडवान्स, आठवडो भर नाल्यार एक 8 दीस पयलीं सांगता की बाबा लायट ह्या दिसा लायट आसपाना म्हणून. लोक प्रिपेर्ड आसता आपलो बाबा स्टॉक कितें करपाचो. बट आयज हे अचानक जाल्या कारणान हो म्हाका दिसता हो एकदम डेंजर तेंच्यांनी गेन केलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे कंप्लेनीनूय मेन्शन केलेले आसा जो वास्कोचो आमदार आसा राजीव सालकार, जेका आमी सगळे जाण कृष्णा सालकार तेजें नांव जें आसा ताका मेन्शन केलें आसा आनी कंप्लेंटान कितें बाबा दाजी सालकारान जेन्ना लास्ट टायम जेन्ना हे लापाज हॉटेल लापाजा कडेन जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी लायनींग जेन्ना डॅमेज जाली तेन्ना तांकां सांगलेलें आनी लोकांक तेन्ना एश्युरन्स दिलेलें कितें बाबा हें काम आपूण स्टॉप करतलो म्हणून. आनी तेज्या प्रमाणे तें काम स्टॉप जावंक जाय आसलें. आयज वास्को इन्सिडंट जालो म्हणून इफेक्ट जाला आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मा गोवा. तशेंच वास्कोकारांकूय इफेक्ट जाला. आतां कालचो जो इन्सिडंट जालो उदकाचो प्रॉब्लम आमकां जालो, कित्याक आयज आमकां सड्याकारांक बोगद्याकार जेटी जे लोक रावता आमच्या सड्या भागांत तांकां उदक नासता. तांकां हार्डली 1 ते 2 वरां उदक येता आनी अशें इन्सिडंट जाल्ल्या कारणान आमकां उदकाचो प्रॉब्लम जावपाक लागलेलो आसा. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका खंय दिसता ती वास्कोकाराची आमदाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी नासली. हांव तेजे कडेन मागता राजीव सालकारा कडेन बाबा तूं एज अ MLA ऑफ वास्को तूंय एक पुलीस कंप्लेंट फायल कर तेंचेर, त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर, कित्याक नाजाल्यार त्या जाग्यार येवपाना. तेंच्यांनी आमकां ग्रांटेड घेतलेलें आसा. आमी एक पब्लिकाचे लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव, आमची तितलीच रिस्पॉन्स, जितली म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुजे कडेन मागता की जशी हांवें कंप्लेंट फायल केलेली आसा ती तशी तुवेंनूय तेंचेर कंप्लेंट फायल करपाची. नाजाल्यार खंय तरी अशें दिसून येतलें कित्याक अडानीक खंय तरी हो BJP गव्हर्मेंट सपोर्ट करता काय म्हणून, ऑर दे आर हँड इन ग्लाव्स काय म्हणून, काय आमदार हो वास्कोचो आमदार भियाता काय म्हणून तेचेर कंप्लेंट फायल करपाक. ताबडतोब एक्शन जावंक जाय तेंचेर. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसता अडानीचे ते दादागिरीन हे काम करता. कित्याक आयज तेंचे कडेन विचारलें, हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो, चीफ ऑफिसराक फोन केलो, सगळ्यां कडेन इन्फॉर्मेशन ते म्हणटा आमी तांकां कसलेंच परमिशन दिल्लेलें ना, आमी तांकां कसलेंच खणपाचें परमिशन दिल्लेलें ना म्हणून ते सांगता. डायरेक्ट सांगता. जेन्ना ते सांगता की आमी परमिशन दिना जाल्यार हांकां कोणेन अधिकार दिल्लो आसा, कसली ऑथॉरिटी आसा हांकां हे खणपाक. सो खंय तरी अशें दिसून येता की हेंची फक्त दादागिरी चलिल्ली आसा. आनी कायद्या प्रमाणे जेन्ना प्री मॉन्सून कामां स्टार्ट जाता तेन्ना 15 मेच्या उपरांत 15 मेच्या उपरांत खंयसरूच आख्या गोंयांत खंयचेच रोड्स म्हणटा ते खणपाक जायना. आयज ते रोड खणपाक लागला. आमचे न्यू रस्ते केल्लेले आसा. लोक पयलींच्यान त्रास काडटा वास्कोकार, कित्याक बाय रस्ते सारके नासले. आयज न्यू रस्ते जाल्लेले आसा. हॉट मिक्सिंग जाल्यार आयज परत ते रस्ते फोडपाक लागलेले आसा. सो हेजे भितर गव्हर्मेंटाक कितलो लॉस जाता ते आमी विचार करपाची गरज आसा. कित्याक हेजेर कोण विचार करना. सो इमिजिएटली म्हाजो डिमांड आसलेलो आनी PIकूय सांगलें आसा इमिजिएटली ते सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्टरांक जे अडानीचे लोक आसा तांकां ऑफिसरांक आफोवन इमिजिएटली तेंचे कडसून इन्क्वायरी करची आनी इमिजिएटली तेंचेर FIR लॉन्च जावची हे हांवें डिमांड केलेलें आसा. What is the status of last complaint? Any See, compensation? Last complaint, the electricity department had done a complaint, and I was continuously following up the electricity department. Now I spoke to PI, so PI also told me that they had given a complaint from the electricity department. That complaint against Goa Indian Adani Gas Private Limited damaging electricity department cables म्हणून ही कंप्लेंट दिलेली आसा. बट हेजेरूय काय अजून पर्यंत एक्शन झालेलें ना. सो आतां हांवें PIक पर्सनली रिक्वेस्ट केलेलो आसा की हेजेर बेगीनच्या बेगीन इन्क्वायरी जावची आनी हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून तेंचेर FIR जावची म्हणून. आयज बारीक लोक जेन्ना एक दिश्टे घराची पायपलायन घेवपाक गेले, लायटीचें कनेक्शन घेवपाक लागून खंय मातशें खणपाक गेले जाल्यार तेंचेर फायन 10,000 फायन 25,000 फायन. तांकां कितली फॉर्मेलिटी करची लागता. आनी हे मेन सिटीन आमचे येते ते व्हडले रस्ते डॅमेज करता खणटा आनी तांकां विचारपी कोण ना. फक्त हो कायदो आमच्या बारीक लोकांक गरीब लोकांकूच हे अडानी जाले म्हणून कितें हे तेंचो बापायचो फात कितें हो कितें बाबा जाय ते करतले काय म्हणून आमी हे सहन करून घेवपाना. आनी हांव तर कसो उगी रावपाना. आनी कालूय हांवें सांगलेलें आसा आमचे जितले बरे मागपी आसा ते सगळे जाण वॉच दवरतले. हें फुडें जर खंयचो रस्तो तेंच्यांनी खणलो आनी रातचेच कामां करता 12 उपरांत आमी रातभर तेंचेर नजर दवरतले आनी ते खंय खणलेले थंयसरूच आमी तेंचेर कितें एक्शन घेवंक जाता घेतले जर पुलीस एक्शन घेयना जाल्यार. संकल्प कितें अल्टिमेटम दिला तुमकां तुमी अल्टिमेटम दिला म्हाका PIन आतां सांगला की इमिजिएटली आपूण हेजेर एक्ट करतलो. आयच्या दिसा भितर तांकां आफोवन हाडटलो म्हणून तेंचे कडेन कितें परमिशन आसा कितें ना तें आपूण सगळें फायन करतलो आनी फुडली कितें आपूण तेचेर FIR घालूंक जाय ती आपूण घालून तुमकां म्हाका इन्फॉर्म करता म्हटल्यार आयच्या दिसा भितर तांकां आपयता म्हणून सांगलेलें आसा. Any assurances from any company against the compensation of the loss?
वी डोंट नो हू आर दीस पीपल ऑफ दीस कंपनी. अडानी म्हणटा ते कोण, म्हाका खंय तरी दिसता ते भूत कशें दिसता. फक्त एक भूत भोंवना रातचे, तशें ते रातचे खंय तरी येता एक भूत अडानी कंपनीचे आनी येवन थंयसर आमचे रस्ते खणटा, कोणाक खबर नासता काय नासता आनी नाच जाता. तांकां कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचो, कोण तांचो इन्चार्ज आसा, ते भुतां भोंवना रातची तशें तेंची कामां चल्ला. सो हांव खंय तरी म्हणटा अडानी कंपनी म्हणटा तो एक श्राप आमच्या वास्कोकारांचेर. कित्याक कोळसो तेवटेर आमचे मुरमागांवचे लोक कोळसो खाता, थंयसर पोल्युशन आसा, प्लस हांगा ही हेंची नाटकां चालू आसा. थँक्यू. It's a very